BJPचो स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडे आणि मुख्यमंत्री साखळेचो आमदार डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी प्रेस घेतलेली की साखळेक काँग्रेस पार्टीक कॅन्डिडेट गावना म्हणून तेंच्यांनी कोणी आपल्या बायलेक दवरल्या, कोणी आपल्या भुरग्यांक दवरल्या म्हणून असो एक विचित्र तोमडो मारलेलो. म्हाका दिसता काय खबर ना ताका. पूण हांव सगळ्यान पयलीं एक स्पश्ट सांगूंक सोदता की जे हें इलेक्शन घडलां साखळे आनी म्युन्सिपाल्टी, साखळे म्युन्सिपाल्टी आनी फोंड्या म्युन्सिपाल्टी, साखळे म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन जें आहा जे पार्टी बॅनराचेर ना, ते वैयक्तीक हेजेर वयता. सो आमकां एक बांदिलकी आसलेले आमचे लिडर्स जावं कार्यकर्ते तेंच्यांनी आपली एक पॅनल करून ते इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. आमी सपोर्ट करता काँग्रेस पार्टी तांकां. आमी डायरेक्टली हितूर इनवॉल्व ना काँग्रेस पार्टी, कारण आमकां आयची जी डेमोक्रेसी आहा ती आमकां उडोवपाची ना. उमेदवार आसले तेंच्यांनी सुद्दां स्पश्ट केलां की चिन्नाचेर रावलेल्या कारणान एक चिन्नाचें ह्या म्युन्सिपाल्टी किंवा पंचायतीन एंट्री जाल्या उपरांत जे गांवचें जें कितें आसा गांवपण जावं तेंची डेवलॉपमेंटाची जो कोण खूब जाणांक हौस आसता राजकारणान नवीन वयचेली तेंची इच्छा भंग जाता. आतां तुमी पळोवंक वयशात BJPन जे आपले पार्टी बेजिसाचेर केल्यात, खुबशे कार्यकर्ते दुखावले. खूब जाणांक इच्छा आसलेली स्वताहून इलेक्शन लडोवपाची, पुणून तेंच्या काही लिडरांनी जावं आमदारांनी तांकां फाटीं ओडल्या अशें आयकूंक येता आमकां. आनी आमची एंट्री हितूर डायरेक्टूच तेंचे जी पॅनल ठरलां टुगेदर फॉर साखळी, ताका आमी कितकींशीं वर्सां आमी तेंच्याच वांगडा ते आमकां बांदिलकी आहा, आमी तांकां सपोर्ट करता. उरली गजाल तेणी दुसरो आरोप केलो की आमकां थंयसर कॅन्डिडेट गावना. हांव सांगूंक सोदतां तानावडे साहेबाक आनी आमच्या विद्यमान CMाक सुद्दां, जो साखळेचो आमदार, आमी थंयसर एक ओपोजिशनान सुद्दां आसून एक अनओपोज सीट काडलो. हांव विचारूंक सोदतां तुका थंयसर मनीस गावनासलेले काय आमकां गावना? दुसरी बाजू वचून पळोवंक वयशात जाल्यार जे पॅनल दवरला 50% पॅनलांचे आसलेले ते आमचेच आहा, जे काँग्रेस सोडून थंयसर गेल्ले. हेंकां टिकेट तूं कित्याक दिली? आमकां कॅन्डिडेट गावना म्हणून. काँग्रेस ही अशी पार्टी आहा ते नवे लिडर उत्पन्न करता. आमकां क्षमता आहा की आमी एक नवो चेहरो थंय हाडून ताका निवडून हाडपाची ताकद दवरता. तेणी आरोप केलो की आमचे एक कार्यकर्तो वयता, कोण एक शिल्लक उरलेले ना. हांव ताका परत एकदां याद करता, 1 वर्सच जालां इलेक्शन, फक्त 600 मतान आमदार तो निवडून येयला. याद दवरपाचें. आमचे जर कार्यकर्ते नात आमचे कडेन शिल्लक आसा जाल्यार आमी ताका 600 आनी फुडलें इलेक्शन येवचेलें आहा बॅलट, तोय बी बॅलट वोटाचेर. हें तेणी याद दवरचें. आमचे पार्टेन कितें चलता, आमचे कोण वयता कोण येता हेजो उलोवपाचो अधिकार दुसऱ्या पक्षाक खंयच आमी दिवंक ना. तें आमी पळोवन घेता. पक्ष समर्थ आहा. 138 वर्सां जाल्लेलो पक्ष हो, सगळ्यान जुनो पक्ष. हेका परत सांगप, हांवें एकदां सांगलेलें, हेका राजकारण शिकोवपाची, ह्या पक्षाक शिकोवपाची कोणाक गरज ना. हेज्या पासूनच ह्या पक्षा पासून दुसऱ्या पक्ष जल्माक येता. जमता जाल्यार त्या लोकांची डेमोक्रेसी, लोकांचेर जो दबाव दवरला, लोकांक ते नाका आसलेले हॅरासमेंट करता, ते कमी करून लोकांच्या वांगडा रावचेलें काम करचें. आमी जे साखळेच्या डेवलॉपमेंटा खातीर जे उमेदवार रावल्या, आपुणसाण रावल्या, बरें आहा ते. काल तेंच्यांनी पॅनल डिक्लेअर केलां आपलें. जवळपास 15 वर्सां तेंच्यांनी
झुंज दिवन तुमी पळोवंक येल्ले दिसा पेपरार येताले की आयज हो कोर्ट जिखलो तो कोर्ट जिखलो आनी तेणी लोकां खातीर कोर्टान वचोन तेंच्यांनी लोकांक न्याय दिला. प्रत्येक वाडांनी पळोवंक वयशात जाल्यार अशें डेवलपमेंट जालां की हें हांव म्हणटा तेंच्या हेजे वचूनच जालां. हालीं सराक 2 जाण गेले आमचे, 2 जाण फाटले कावन्सिलर BJPन गेल्या. कित्याक आसतले पूण ते गेले ते BJPन गेल्या. ते BJPन घेतले ते कित्याक घेतले, तांकां आमदार कोण हे नासलेले, कॅन्डिडेट नासले, मेळनासलेले, आमचे कित्याक दवरता म्हणून सांगता. 50% जे आहा ते सायडीन जे आमचे आहा ही याद दवरची. आयज 11 वर्सां जालीं प्रमोद सावंत थंयसरलो आमदार आनी तरी आसून ताका स्वताचे बीड जाल्लेले थंयसर आपलो असो उमेदवार स्वता असो हक्कान सांगतलो हो हांवें क्रिएट केल्लो लिडर असो म्हणून सारको तेजे कडेन एकटो आसचो ना. फूल हितूर खंय ना खंय तरी तेजें कितें तरी जिल्लेलें आसतलें, पाणी जिल्लेलें आसतलें. तें लक्षांत दवरचें. 15 वर्सां 11 वर्सां आतां हे 15 वर्सां कंप्लीट जातलीं ताका. हे 4 वर्सां सुटलीं की 15 वर्सां लागलें तेजें. जमता जाल्यार स्वताचें अस्तित्व करता. आमचे व्हरोन लिडर जे थंय बसयता आनी आपले म्हणून सांगता हितूर म्हाका काय तेंचें तथ्य काय दिसना. ते तुमी म्हणशात हांगासर आनी लोकसभेचे कॅन्डिडेट सुद्दां जाल्यार सेम आमचे. आयज BJP म्हणटा ती BJP खंय आहा. मॅक्झिमम जे आसा कॅन्डिडेट ते काँग्रेसूच आहा. BJP खंय आहा तेणी दाखोवन दिवचें. अमके 50% तरी दाखोवचें. म्हाका जर 50% सुद्दां लागना. 27 जाण जे आहा आमदार 50% सुद्दां लागना ते BJP म्हणा सारकें. फुडली गजाल कोणाची बायल कोणाची हें म्हणशी जाल्यार पयलीं तेणी आपल्या हेजेर लक्ष दिवचें, आपल्या पॅनलाचेर लक्ष दिवचें. फोंड्या दवरलां BJPचें तेणी आपूण नांव करून. रवी रॉय हे रितेश रॉय हे रवीचे चेडे. तेज्या फुडें हांव तर एसेंब्लीन वतात आनी सांगपाची गरज ना. पणजे म्युन्सिपाल्टीक वयशी जाल्यार बापूय आहा विधानसभेन भितर बसता. चेडो हांगासर हे आहा महापौर आहा. अशें आवय सांताक्रुजची आहा. की कशी जमतात तें हांव सगळ्यांची नांवां घेयना कित्याक म्हाका तेंच्या हितूसून वचपाचें ना. आमी निव्वळ ह्या इलेक्शनाक म्युन्सिपाल्टीच्या इलेक्शनाक टुगेदर फॉर सांखळीक सपोर्ट करता. हे बी हेंच्या भशेन लिपोवन हेवटेन ताका हें करून आयज आमचेर हात घालून कारण कितें खंय ना खंय तरी भियाला. आमी पिक्चरानूच ना, काँग्रेस ते पिक्चरानूच ना. अजून आमचो कोण आमदारूय थंय वचूंक ना, खंय कोणी मिटिंगे आमी ना, खंयसरूच कोण ना. पूण तरी आसतना आमदार थंयसर आमदाराक भंय दिसता काँग्रेसचे थंय खंय तरी आपले हेंचें पावल आहा. आनी हांव लोकां कडेन विनंती करतां की जे म्युन्सिपाल्टी जवळपास 15 वर्सां तुमच्या मदीं जे काम करता तांकां तुमचो आशिर्वाद प्रेम दिवचो आनी भरगच्च मतांनी तांकां निवडून हाडचें. जे कोण हेवटेन तेवटेन प्रेस घेता, जावं आमदार जावं CM जावं जाल्यार ऑपोजिशन पार्टी जे रुलींग पार्टीचो प्रेजिडेंट जावं, तुमी तितून इनवॉल्व जावप आनी ते गांवची स्वताचे गांवचे तेंचे जे कितें निर्णय तांकां घेवंक जाय ते तुमी घेवप तेंच्या मदीं वचोन. हे योग्य आमकां तरी दिसना. आमी जरी ऑपोजिशनाक आसा तरी तेच सांगता, आमी लोकांक सांगता की आमकां हें योग्य दिसना. हें दडपण लोकांचेर हाडिनासतना फ्री हँड दियात आनी त्या लोकांक आपलो तो उमेदवार निवडून पूण बरो तो निवडून हाडूनी जेणे करून ते सांखळेचो विकास बऱ्या मार्गाक जावन हें हांव लोकां कडेन विनंती करतां. लोकांक दिसता जायत आयज कोण खंय मदीं पडलेलो जात तसो वावुरता, लोकांक दिसता थंय कितें चलना तें. तिसरे फावटी ऑपोजिशनाक काम करता. आमी लोकांचे कौल स्विकारला. तशें खंय ना खंय तरी हांव आमदारा कडेन मागतां की लोकांचे कौल आहा ते लोकांचे पावलांक पावल घाल आनी चल. तांकां दडपणान घेवन थंयसर हें करूं नाका. तेंची वाट आनी तेंचो फुडार तांकां चूज करूं दी.